देवाची विश्वास करून हांव येता तुजो स्वाट वशिता तूं विश्वासी पोट कोलो तुझ्या उचिताची दोये पातवाट देवाची विधी सोरी हांव येता Kuszaltaj santos म्हाका लितोल्या हांव येता देवाची विश्वास करून हांव येता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज 6वें 9वें बोंपाट सायबिणीचे आमची सगळीं इंतेसांवां आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमचीच पासत आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. आयज दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता कुलासू फामिलीच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया अरविंद फेर्नांडीस हो तरणाटो आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. टोनी आंद्राद आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. एंटनी डिसोजा खूब पेरिगांत आसा, बरो ना, देवान ताका पेकोणेचो हात लावूंक आनी ताका सांबाळूंक मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. तेच बरोबर आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत, आमच्या भारत देशा पासत आनी ह्या संवसाराचे शांती पासत मागुया. बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, आयज बोंपाट सायबीण मायेच्या नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय बोंपाट सायबीण माय दुखेस्ताची बुजवंडार. माय मरिया आपल्या जिवितांत सदांच खालती आनी सेवाचें जिवीत जियेली. कोश्ट, पिडा, दुखीक सांपडलेल्यांक बुजवण आनी बोरवासो दिलो. आपल्या जिवितांत दूख येता तेन्ना वा कोश्टाक फुडो करूंक पडटा तेन्ना तिणें देवाक उलो मारलो. आमच्या जिवितांत पिडा, कोश्ट, दूख वो आडकोडी येता तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी मागण्यांत थीर रावंक तिचे कडल्यान शिकुया. तशेंच आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत आमची जाणटी एकसुरी पिडेंत कोश्टोवलीं आनी अडचणीक सांपडलेल्यांक तिच्या हातांत घालुया आनी आमी तांकां भेट करूंक, तांकां आदाराची जावंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागून घेवया. आनी मिसाचो आमकां फावो फळ मेळचे खातीर सुरवातीकूच ह्या फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सतत सदांच वाळ मरेक सगळ्या दिवकांनी भोगतां तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरस्पद्या लागीं ती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून
आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सुमिया काकुतकोर प्रार्थना. सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, संवसाराक व्हड आनी बलिश्ट म्हूण दिसता ताका लोजेक घालूंक अस्कोत म्हूण लेखता तसल्यांक तूं विचून काडटाय. भाग्योत आग्नेचो रक्तसाक्षीन भारता खातीर मरून आयचे दिसा स्वर्गाराज्याक जल्मली. हे सुमियार आमचे लागीं मागता संवसारी अक्रम दादोसकायो त्यागून तुका आमचे देवाक सगळे काळजान लबदूंक तुजे कृपेची गोठाय आमकां दी. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याचे कोटान जेत राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. दाविदाक सावलुशी हाडटच ताणें सावलूक म्हणलें, ह्या फिलिस्टकाराक लागून कोणेंच आंग काडचें न्हय. तुजो सेवक ह्या फिलिस्टकारा कडेन लढाई करूंक वेतलो. पूण सावलून दाविदाक जबाब दिलो, त्या फिलिस्टकारा कडेन लढाई करूंक तुज्यान जावचें ना. तूं अजून एक भुरगो आनी भुरगेपणार तावन एक झुजारी. पूण दाविदान म्हणलें, शिवाच्या आनी वांशालाच्या चोपक्यांतलो जाणें म्हाका वाटायला तोच सर्वेस्पोर ह्या फिलिस्टकाराच्या हातांतलो म्हाका वाटायतलो. तेन्ना सावलून दाविदाक म्हणलें, वच आनी सर्वेस्पोर तुजें सवें आसूं. ताणें आपल्या हातांत एक दांडो घेतलो आनी नदीचे देगेले बरें सुडसुडीत 5 फातर घेवन ते आपले गवळीचे पोतयेंत घाले आनी आपल्या हातांत गोफीण धरून तो त्या फिलिस्टकारा कडेन लढाई करूंक गेलो. तेच परी फिलिस्टकार दाविदाशी येत रावलो. ताचे फुडें एक दाल दवरपी चलतालो. दाविदाक देखतोच फिलिस्टकारान ताची बेपरवा केली, कित्याक तो एक तरणाटो आसलो, मजूर कुडीचो आनी सोबीत रुपाचो. फिलिस्टकारान दाविदाक म्हणलें, एक दांडो घेवन म्हजेशी येवंक हांव एक सुणेंशें दिसलें कितें तुका. आनी आपल्या देवान उलो मारून फिलिस्टकारान दाविदाचेर शिराप घालो. आनी मागीर दाविदाक म्हणलें, ये म्हजेशी आनी तुजें मांस करून तें हांव वाऱ्या वेल्या सुकण्यां आनी मैदाना वेल्या जनावरांक खावंक दितलो. तेन्ना दाविदान त्या फिलिस्टकाराक म्हणलें, तूं म्हजेशी तलवार, बाळो आनी बाण घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दोलबाराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां, इस्रायेलाच्या फौजांचो देव तो. ताका तुवें अपमान केलाय. आयज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातांत करतलो आनी हांव तुजो जीव काडटलो आनी तुजी घुमटी कातरून आयजूच तुजें मोदें आनी सगळ्या फिलिस्टकाराचें मोदें वाऱ्या वेल्या सुकण्यां आनी जमन्या वेल्या जनावरांक दितलो. आनी हे भाशेन इस्रायेलांत एक देव आसा म्हूण सगळे प्रितुमेक गमून येतले. आनी सर्वेस्पोर तलवारीन ना म्हूण भायल्यान जैत दिना म्हूण हांगा एकवटलेल्या सगळ्या लोकांक गमतलें, कित्याक सर्वेस्पोर जावचो दोनी आनी तो तुमकां आमच्या हातांत घालतलो. तेन्ना तो फिलिस्टकार
दाविदाच्या योजनाक करूंक मातसो फुडें सरलो तेन्ना दाविदान फिलिस्काराची फौज आसली थंय त्या फिलिस्काराक फुडो केलो. मागीर पोतयेंत हात घालून एक फातर काडलो आनी तो आपले गोफिणींत घालून मारलो. तो सारको फिलिस्काराचे तकलेर बसलो आनी ताच्या कपलाक रोंबलो. फिलिस्कार जमनीर आपटलो. हे परी गोफीण आनी फातर घेवन दाविदान फिलिस्काराचेर जैत व्हेलें आनी ताका जमनीर शेवटून मारलो. दाविदाच्या हातांत एक तलवार पर्यान नासली तेन्ना दावीद धांवून गेलो आनी फिलिस्काराचेर उबो रावलो आनी ताचेच पोतयेंतली तलवार भायर काडून ताणें ताचो जीव काडलो आनी ताची तकलीच कातरून उडयली. आपलो फुडारी मेलोलो पळोवन सगळे फिलिस्कार पळून गेले. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पर म्हजें कोडप हांव ताका वाखाणटां. परतून म्हणुया. सर्वेस्पर म्हजें कोडप हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता. म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब. तो म्हजो मोग म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारूक, दाल म्हजो, शेरोण म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आदीं करता. जबाब. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तारांचे किनोरेचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजाक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवाल्लाय. जबाब. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू स्वर्गा राजाचें शुवर्तमान परगट्टालो आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानांत भितर सरलो. आताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत शेनवारा दिसा ते मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका पळयोवन आसले. आतां कार जाल्ल्याक ताणें म्हळें, मोदेको येवन उबो राव. मागीर ताका विचारलें, शेनवारा दिसा बरें करूं येता की वायट, जीव वांटो येता वो काडूं येत? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांची नदर भोंवडावन ताच्या काळजाच्या कुड्डेपणा विशीं कोणती बरी जावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचोच आदले भाशेन सारको जालो. तरी फारिझेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर
रोखडोच ताचेर आड गुणमेळ करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्ता. देवान म्हाका शिवाच्या हातांतलो आशेलाच्या हातांतलो निवारलो. होच देव म्हाका आतां निवारचो ना, फिलिस्कारांच्या हातांतलो दावीद म्हणटा. तर देव खुशाल नाहलो सावलू लागीं. जेन्ना पातशाय केलो तेन्ना आपणाचेंच कितें करूंक लागलो, देवाक जाय तें करून नासलो. आनी तेन्ना देवान सामुएलाक म्हणलें, वचोन जेसीच्या एका पुताक माग, तो पातशाय जातलो. खंयचो पूत लांब मोटे सारके गोठ तसले दाखोवंक लागलो पयले ती निमणो पासून. आनी ना तुका भुरगो विचारलें सामुएलान. आहा, तो मेंढऱ्या राखूंक गेलो, आपय ताका. आनी हेतूच सामुएल ताका मागता आनी पातशाय जाता आनी सावलू बराबर तो काम करता. आनी आयज सावलूक तो सांगूं येता, हांव झूज करूंक येता. आनी सावलू ताका म्हणटा, तूं भुरगो तुजे लायन जावचें ना ते बरें एक्सपर्ट, झुजांत एक्सपर्ट. आनी तेन्ना तो म्हणटा, हांव भुरगो बरें, आनी हांव व्हडलीं आत्यारां घेवन न्हय, गोपीण घेवन. आमी धाकले भुरगे आसले तेन्ना, सगळे तुमी भुरगे आसले तेन्ना एक गोपीण घेवन आमी भोंवताले हांव सुकण्यांक उडोवपाक. काजू जाले ताका उडोवपाक, आंबो जालो ताका उडोवपाक. गोपणीचो हातोर मारताले आनी उडयताले. असली गोपीण घेवन 5 फातर घेवन तो झुजाक वेता आनी सांगता, हांव वेता तो देवाचेर, इज्रायलाच्या देवाचेर पातयेवन येता. ते येतात ते आपणाच्या आत्यारांचेर पातयेवन येतात, जिगेराचीं आत्यारां. आनी फुडें वेता आनी गोपणीचो एक फातर मारता बिळांत बांदून. गोपणीचो फातर मारता बिळांत बांदून. आनी गोपणीचो फातर हो सारको तकलेर पडटा, तोपता. आनी हो फुडारी गोलिया, फिलिस्कारांचो फुडारी गोलिया सोकला पडटा. आनी सोकला पडटूच दावीद वेता, ताच्या पांयां दोत्ता, ताची तोरसाद काडटा, तेच तोरसादीन ताका मारता. कसो जिखलो? म्हजे देवा सांगाता घेवन. हो भार ताका आहलो. तर आयज आमी पळयता पांजेलांत जेजू देवस्थानांत गेलो आनी देवस्थानांत गेलो तेन्ना आर जाल्लो एक मनीस दिश्टी पडलो. सोबोती नदर मारतालो जेजू. आनी जेन्ना एक गरजेक सांपडलो मनीस दिश्टी पडलो म्हूण ताचें काडी जोडटाले, जेचें काडी जोडटाले. आनी ताका पळयता. आनी दुसरे आयिल्ले ते फारिजीव सांपडावंक आयल्या, ओ सोनवारा दिसा कितें करीत काय सांपडावंक आयला. आनी जेजू ताका आपयता, मदींकूच उबो राव, आरकाराक आपयता. आनी लोकां लागीं विचारता, ताका बरो करूं येता वायट करूं येता आयज? कोण उलयना. आनी ताका सांगता, उठ, तूं बरो जालो. तर बरें करपाक बिणांत बांदूंक मुको दिसना, बरें केन्नाय करूं जाता. आनी करून जे दुखाक सांपडले आहात, कोंतीक सांपडले आहात, जे जाका दुयेंसाक सांपडले आहात, मनशाचें काडी जोडूंकूच जाय, ओडूंकूच जाय बिणांत बांद. आनी जेचें काडी जोडटाले आनी ताका बरो करता. तरी दोनीय आमी
सगळें कोत्तालो देवाक जाय ते भाशेन आनी दाविदान आयज केलें तितलें देवाक जाय ते भाशेन केलें. सैमाच्या नयन कोत्ता ती दुखेस्तांक आदार जेन्ना आमी जाणा एक मनीस मुख्या जोयताचेर वयर मुख्या वायटाचेर जोयत व्हरता तेन्ना आमी त्या मनशा अशें वेता, आरे कशें जालें तुजें तें आमकां शिकय मरे, आमकां शिकय कसो जालें तुजें तें. आनी आमी तेज्या लागीं शिकोवन घेता आनी आमचे वाट येयला तेजेर आमी जोयत वता. सायमाचेरी जायतें दूख आयलें. पयलें दूख आयलें देव तेंपलांत जेजू भेटोवंक गेलो तेन्ना सिमान सांगलें हो जायत्या जाणांक उठूंक आनी जायत्या जाणांक सकाळां पळोवंक खुणा जातलो. तेन्ना सायमाय गमलें हो येयला तो मोरूंक आयला. एका आवयक सांगलें जो पूत मोतलो म्हूण कितें बगना, एक आवय कितें बगना, एक तोर्साद कशी तिजे काळजाक रोमली. उपरांनी दूख भोगलें सायमायन जेन्ना सांगलें इजिप्तांत वच हेरोद पाशे मारूंक सोदता. हे दुखाचेर तिणें जोयत व्हेलें. उपरांत जेन्ना जेजू देव तेंपलांत भेटयलो सांडलो देवाचेर पातयली आनी जेजू तिका मेळ्ळो. हाचेरूय तिणें जोयत व्हेलें. जेन्ना जेजूक धरून व्हेलो जिवांव सांगपा येलो सायमायक जेजूक धरलो आनी सगळे रस्त्याचेर रगत पडलेलें आहा ताचें, सगळे रस्त्याचेर रगत पडलें. सायमाय येता जिवां बराबर येता आनी जेजूक वाटेर मेळटा. एक दूख जाली. सायमायन हे दुखीचेरय जोयत व्हेलें. उपरांत खुर्सार मारलो. तिणें पळयलें पुताक खुर्सार मारला, पळयलें दूख कितलें दूख आवयक. ताचेरूय जोयत व्हेलें. तिका देंवयलो आनी तिचे उंटयेंत घातलो. तिकाय दूख जालें आनी शेवटाक ताका पुरलो. म्हजो पूत मेलो आतां. ही दूख तिणें जोयत व्हेलें. आनी आमकांय दूख येता तेन्ना सायमाक सांगून आमी तिचेशी शिकता. गुणून केन्ना गुणगुणूंक ना. हें कित्याक जाडलां म्हजेर, हें कित्याक येवंक जाय आहलें म्हजेर, केन्नाच देवाचेर गुणगुणूंक ना. येयलां तें मानून घेतलां आनी देवाचो आदार घेतला आनी तिणें जोयत व्हेलां. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C20 पेज नंबर 36. C20. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. तुझ्या बलिदान आपल्या मनाक आनी वयले आमच्या नाते पवित्र तुझ्या देवाक सगळे स्फोट मानून घेऊ.
सर्वेस्पराचो आशिर्वाद घालून तुका भेटयली देणी पवित्र कर. यज्ञाचे भोगताणीचे काळीज जे मोगान लासताले, हे मोगाचे बोडान तिणें आपले कुडीचे सगळे व्हडव्हड्यांचे जैत व्हेले. तेच मोगान आमची काळजां पेटय म्हण आमचे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडे आनी सर तायजो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आग्नेस रक्तसाक्षीन जेचे पावलांनी चलून आनी आपल्या रगत बारून ते विचीत पदवी दाखयली. हे परी तुका ग्वाय दिवचे आमकां गोड कोत्ताय आनी अशें आमच्या सोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरीं बोड सुपुर्णायेन पड जोडायताय. देखून सर्गीच्या देवतां सांगात आमी प्रतिमेन निरोतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचवली तुका सोय सोय. सर्वेश्वराचे नाव येता तांकां सोय. उंचवली तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परें जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरा. भावार्थाचो गोड पोरगो तुया. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमकां दिन वाचता. आनी जेच कुळार रगो शितल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपण धड बापा सर्व वंदन बिबू तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. यादनीक आमकां म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. कित्याक म्हणटा सर्वेस्पराक आमी घेवन भोवंक जाय. आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमकां राखता आनी सांबाळटा. सर्वेस्पोर म्हजें बोड सगळे सुवातेर आनी आमकां उगडास येता सर्वेस्पोर तुमचें सव्य म्हणलां सांगपाक सर्वेस्पराक घेवन भोवया. उरलेलीं आत्यारां फाटल्यान धरुया पूण पयलो सर्वेस्पोर आमचे बरोबर आसूं दी. सायबीण दुकांचे वयचोयत वेले आयज दाविदान फिलिस्कारांक मारले बिणान बांद. त्याक हांव इज्रायलाच्या देवाक घेवन आयलां हें मनान धरून सगळें आमच्या बाबा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज तुजी कशी स्वर्गांत तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिक्षा तशी आमची पाप कापस आनी आमकां नांवान पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्या आमकां निवार. दयाकडे युतां सवस काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकतांव. तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार्द दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका एकोडांत सांबाळ. जो शेत राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. हो जेजू ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा. हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तेका चुत्रान म्हाका बळाकी मेळटली. जेजू का आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
मुखेल्या पिवंक दिले प्राणेल्या ताचो महिमो बिनमेट आशिल्लो ताचो महिमो बिनमेट आशिल्लो ताचो महिमो बिनमेट आशिल्लो ताचो बिनमेट आशिल्लो Namulia turbol mesra Sagrati dunia sakra Yegar cevna kusari Sogli kurni devaji Tazo maimo Bitmet ashilo Tazo maimo प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रिय बापा, एग्नेस रॉक्साशनींग तुजे सेवेंत विस्वासी आनी कोश्टां मरणांत जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवलां ते पयजेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतिवंत कोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सासोत आदाराचे माये, थोडे म्हाका निर्भाग्या पातक्या तुजे पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव तुजे दवरतां सगळो म्हजो विस्वास. एकाकुचे माये चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकोतां सगळ्यांनी तुका पाचालेली आसऱ्या आनी बोरवांशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुज्यात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या. जो येता आनी आपल्याक कूस भेटयता तुका तो सासणाचो चाकर कसो. आशिर्वाद दिलो देखून म्हाजे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सत मानता तुजे सालवाच्या सालवा घडी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव तुजे मोजोतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणां म्हाका मोजो दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताणणें तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो ओत्मो. ओतोता उपकार मागता तुजे ताय. आनी हांव पोरातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना मेळको अदी करून हेम कोणाच्या
सदांच तुका उलो मारूंक म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी सासोत आदाराचे निर्मनाका हांवें सांडूंक म्हजे देवाक आमेन. सासोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मुलगे पेन बोलले सगळे स्पोर्ट तुझ्या काय आसा ओसोऱ्यामध्ये दिसतो आणि सदो जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मुलगे पेन बोलले सगळे स्पोर्ट तुझ्या काय आसा ओसोऱ्यामध्ये दिसतो आणि सदो जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मनरे मुलगे पेन कमले बोलले सुरेश पोज तैसा ओसोऱ्यामध्ये Sudoi and Sudoi Zopu Jesu. Regon Rei Rachmei, Papia Katinit Kur, Tainam Cha Manachara. Bhagyanti Mari Adadi Odrustak Sampolya, Mozutko Rotkot Kardacha, Ma Kurijipasun Za Sharatin Cha Munyaranchi, Vinodko Sogadeva, Ya Usturem Pasot, Foco Zoada, Paglange Makta, Zasasnanto Alashiro. Tuka केले आमचो आश्रय सायबणी आदार दिनार वर्सां आनी दुखी कोतीनी येसुमे क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तोयर आमकां आदार दिवंक ज्या अजापाचे रूपकार आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन जमायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावो सदां काल पोड तुजे सुरवेंचो तुजो जियेता राजभोग चलयताय सासनांच्या सासना आमेन. पिड्यावंतां खातीर मागुया. आमचो आदार सुम्याच्या नांवार गणे स्वर्ग आनी संवसार रचला सुमिया म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें रुदन तुजेशी पावो सुमिया आसूं तुमचे सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें प्रार्थना तुका सुम्या देया तुज्या चाकरां फावो सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी उदवून आदारान भाग्यूंत सदांच आंको म्हज्या ती निवारूंक आनी काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचे दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुमेज क्रिस्त तुमच्या मदें आसा तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां पाळगूंक तुज्या मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुजे फाटल्यान जोटोन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता राजभोग चलयता सासनांच्या सासना सासू आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सुद्दां देव देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचें देवूं आनी सदां काल तोगूं. शेवटाक आमी गायन घेवया T23 पेज नंबर 214 T23. Baba